पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. देश आयज मोठो उत्साह आनी उमेदीन 77वो स्वातंत्र्यताय दीस मनयता. मुखेल कार्यावळ नवी दिल्लींत लाल किल्ल्याचेर जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिरंगो हुबोवन मानवंदना घेतली आनी हाजेर आशिल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें. प्रधानमंत्र्यांनी मुक्ती संग्रामांत प्राणार्पण केल्ल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. 140 कोटी लोकांचो हो युवा देश आयज संवसाराक आकार दिवपाची तांक बाळगिता. ह्याच बळाचेर भारत वर्स 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र जातलो. आयज मणिपुरांत शांतिकाय परत प्रस्थापीत जाता. ती अशीच उरची हे खातीर जाळवणदारांनी यत्न चालू दवरचे. केंद्र आनी राज्य सरकारूय ह्या दिशेन शक्य ते सगळे यत्न करीत आसात. पुराय देश मणिपुरा बरोबर आसा अशी प्रधानमंत्री ह्या वेळार उलयले. कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही है. देश मणिपुर के लोगों के साथ है. देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा. और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी. स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींत राष्ट्रीय समर स्मारकाचेर हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. तांणी आपआपल्या निवासस्थानांचेर 77व्या स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान तिरंगो हुबोवन तिरंग्याक सलामी दिली. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी तांचे निवासस्थानाचेर तिरंगो उबयलो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी तिरंगो हुबोवन तिरंग्याक सलामी दिली. दिल्लींत भाजपाच्या मुख्यालयान भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी तिरंगो हुबोवन उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी तांच्या निवासस्थानाचेर तिरंगो उबयलो. 140 कोटी लोक आनी तरणाट्यांच्या बळार आयज भारत संवसारीक फुडारपणाक समर्थ आसा. संवसाराक भारता विशीं मोठो विश्वास आनी आशा आसा अशें मंत्री ठाकूर हांणी स्वतंत्रताय दिसाची परबी दितना सांगलें. पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. एक बार फिर मोदी जी ने देश में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर वो विश्वास जगाया है कि 140 करोड़ परिवारजन, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका कार्य, उनका योगदान, जहां एक और उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया, वहीं भारत के युवाओं का सामर्थ्य, महिला नेतृत्व, विकास को लेकर बातचीत की और वहीं पर यह भी दिखाया कि दुनिया को भारत में उम्मीद दिखती है, भारतवासियों से उम्मीद है. ये जो होप है, ये होप भारत और भारतवासियों से है. गोंयानूय भारताचो 77वो स्वातंत्र्यताय दीस मोठी उमेद आनी उत्साहान मनयलो. गोंयची मुखेल कार्यावळ पणजे जाली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबोवन तिरंग्याक सलामी दिली आनी मानवंदना घेतली. आपले सरकार तरणाट्यांची कुशळटाय विकसीत करून तांकां रोजगार संदी दिवपाचे एकसारके यत्न करीत आसा. हेच नजरेन सरकारान टाटा कंपनी बरोबर ITIच्या आधुनिकीकरणा खातीर कबलात केल्या. टाटा उद्देग समूह या प्रकल्पाचेर 156 कोटी रुपया जाल्यार सरकार 40 कोटी रुपया खर्च करून ITIन नव्यो वेवसायीक शाखा सुरू करतलो. हेच नजरेन 47 कंपन्यां बरोबर कुशळटाय विकासा खातीर सरकाराच्यो कबलाती जावपाच्यो आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. पुराय करपाच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्या निमित्तान गोंयच्या लोकांक हांव काळजांतल्यान परबी पावयता. हजारांनी भारतीयांनी केल्ल्या त्यागाचो आमी उपकार मानून याद करता म्हणून आयचो आमच्या सगळ्या खातीर हो एक अभिमानाचो दीस आसा. सगळ्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्याक, शौर्याक आनी त्यांच्या त्यागाक हांव नमन करता. स्वातंत्र्याच्या 76 वर्सां पुराय करपाक एक अत्यंत उल्लेखनीय गजाल आसा. 5 वर्सां जाली आमचे सरकार सत्तेर आयिल्ल्यान ह्या काळात राज्या मुखार अनेक अडचणी आयल्यो, संकश्टां आयली,
पूण तुमचो विश्वास आणि आशीर्वाद या नेटाक माझ्या सरकारान या सगळ्या परिस्थितींतल्यान समर्थपणान भायर सरून गोयच्या विकासाची यशोगाथा निरंतर चालू दवरपाक शकलो ही भोवमानाची गजाल आसा. श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आझादी का अमृत महोत्सव हाच्या अंतर्गत देशाच्या उज्ज्वल भविष्या खातीर घेतलेले विविध निर्णय तांच्यांनी चालीक लायल्या. तांच्या या उपक्रमा खातीर तांकां परबी भेटयता. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी स्वतंत्रताय दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. तालुका मुख्यालयांनी जाल्ल्या कार्यावळींनी मंत्री आनी आमदारांनी तिरंगो हुबोवन सलामी दिली आनी मानवंदना घेतली. दिवचले जाल्ल्या कार्यावळींत आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी तिरंगो उबयलो. गोंय हे आदारातिथ्या खातीर प्रसिद्ध आसा, मात हालीं तेंपार जाल्ल्या कांय घडणुकांनी गोंयची प्रतिमा इबाडपाची यत्न जाता. हाचो राज्यांतल्या पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशी शिटकावणी दितना आमदार शेटये हांणी गोंयकारांक सादूरकायेचो उलो मारलो. भारताच्या 77व्या स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान मडगांवां सेंट हिल माथाय साल्ढाणा प्रशासकीय केंद्राच्या आवाठान स्वतंत्रताय दिसाची कार्यावळ जाली. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी तिरंगो हुबोवन सलामी दिली आनी मानवंदना घेतली. कुडतरचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, नावेलचे आमदार उल्हास तुवेकार आनी हेर मानेस्त सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. मंत्री काब्राल हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. 76 years before आमच्या सुवाळ्यान आमचे वेगळे वेगळे फ्रीडम फायटर देशांतले जे आज म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक वळखना, पूण आज आमी तांकां सगळ्यांक हांगा रिमेंबर करपाक म्हणजे खंय तरी आमची भावना प्रकट करपाक आमी सगळे हांगा जमा जाल्ले आसा. आनी आयच्या दिसाक आमी वर्सां वर्सां जमयता आनी जमता हे कारणान की खंय तरी ताका श्रद्धांजली दिवपाक आनी श्रद्धांजली दिवन आमी कितें करता, आमी आमचे भितर राष्ट्रप्रेम आनी हे प्रेमा भितर आमी आमचो कर्तव्य मनोवपाक हो जे आमचे राष्ट्र जो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणटा दॅट वी आर इन अ वर्ल्ड द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी वेर वी आर गोइंग इन द फ्युचर एज ऑफ आवर कंट्री. अमृतकाल आनी आयच्या ह्या दिसा जो स्लोगन आसा India first, always first, and that is where we all have to be part of it. Our ancestors have given us this freedom. Our ancestors have given us freedom to cherish. उत्तर गोंयांत म्हापशा स्वतंत्रताय दिसाची कार्यावळ जाली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तिरंगो हुबोवन मानवंदना घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गोंयचे मुक्तेंत योगदान आनी शिवराज्याभिशेकाची 350 वर्सां ह्या निमतान गोंयांतूय कार्यावळी जातल्यो. पणजे, म्हापशा, वास्को, मडगांव आनी फोंड्या ह्या मुखेल शारांनी शिवजयंतीच्यो कार्यावळी सरकार घडोवन हाडटलो अशें मंत्री खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंय हरीत राखपा खातीर झाडां रोवपाचो उलोय तांणी मारलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काल कितें केलां तेपणे केलां ते खरें म्हाका दिसता समथींग वीच शूड हॅव नॉट हॅपन अँड सच टायप ऑफ इन्स्टन्सीस शूड नॉट एवर हॅपन इन गोवा टू स्पॉयल द कॉम्युनल हार्मोनियम. सो म्हजें एकूच मत आसा, गोंय सदांच वी हॅव ऑलवेज शेअर्ड अ एक्झाम्पल ऑफ कॉम्युनल हार्मोनी. वी शुडंट अलाव पीपल टू कम एंड डिस्टर्ब. सरकार हाजेर ठाम आसा, मुख्यमंत्री हाजेर ठाम आसा. आनी इफ रिक्वायर्ड निपिंग इन द बड समज करचें पडटा, निपिंग इन द बड करचें पडटलें. तर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम केन्ना जेन्ना कांयच अशें जाल्लें ना, फुडें जावंक जायना. आनी काल जें जालां आय थिंक एज आय शेअर माय रिग्रेट्स, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी नीड टू ऑल कम टुगेदर अँड वर्क टुवर्ड्स अ बेटर सोसायटी. गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांनी शालेय संस्था, सरकारी आनी हेर संस्था, संघटना तशेंच न्यायालयांनी स्वतंत्रताय दिसा निमतान तिरंगो हुबोवन मानवंदना घेवपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. पोरवोरे मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या आवाठान न्यायाधीश महेश सोनक हांणी तिरंगो हुबोवन तिरंग्याक सलामी दिली. गोंय दूरदर्शन केंद्राच्या आल्तिनोवेल्या मुख्यालयांतूय 77व्या स्वातंत्र्यताय दिसा तिरंगो हुबोवन सलामी दिवपाची कार्यावळ जाली. गोंय दूरदर्शन केंद्राचे उपमहानिदेशक सुनील भाटिया हांणी तिरंगो उबयलो. गोंय दूरदर्शन केंद्राचे कर्मचारी हे कार्यावळींत मोठ्या संख्येन आनी उमेदीन वांटेकार जाले.
14 ऑगस्ट 1947 या दिसा भारताच्या जाल्ल्या फाळणीच्या वेळार बळी गेल्ल्या लाखांनी लोकांक आर्गां ओपपा खातीर भाजपान काल विभाजन विभीषिका दीस पाळ्ळो. हो दीस भारताच्या इतिहासांतलो काळो दीस मानतात. हे घटनेचो निशेध करपा खातीर भाजपान पणजे चर्च चौक ते आझाद मैदाना मेरेन मूक मोर्चा काढलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार तशेंच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार देविया राणे, आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच भाजपाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी हजर आशिल्ले. भारत देशाच्या इतिहासातलो काळो दीस आसा. 15 ऑगस्टाक जरी आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें जाल्यार ब्रिटिशांनी वता आसतना ह्या देशाचें विभाजन करून दवरलें आनी हो देश भारत, पाकिस्तान आनी कालांतरान बांगलादेश असो अखंड भारत देश 3 देशांनी विभागलो. बट हो विभागता आसतना ज्या पद्दतीची क्रूरता जाली, म्हणजे जवळपास 13 कोटी लोक हे डिस्प्लेस जाले. पाकिस्तानाच्यान परत भारत देशात तांकां येवचें पडलें आनी हें करता आसतना आमी पळयता धर्मा भितर ज्या पद्दतीच्यो दंगली जाल्यो आनी ज्या पद्दतीचो दहशत जालो हो खरोखरूच आमी काळो दीस मनयलो वता आनी तेज्यो परत एकदां स्मृती म्हणजे आमी तांकां सगळ्या फ्रिडम फायटरांक ज्या पद्दतीन आर्गां ओंपता त्याच पद्दतीन ह्या काळ्या दिसाचो निशेधूय करता आनी हो भारत देश अखंड दवरपा खातीर आमी परत एकदां ह्या दिसाची याद करता आनी हो भारत देश अखंड उरपा खातीर आमी सातत्यात वावुरतले हाची शपथूय घेता. म्हणून आयचो 14 ऑगस्ट हो पार्टिशन हॉरर डे ह्या निमित्ताक आयचो मूक मोर्चा हांगासर आयोजीत केला. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हो कार्यक्रमाचें आयोजन हांगासर केल्लें. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.